नमस्कार. हांव लिनेट सर्रांव गांवांत ओल्ड गोवा रावतां एडमंटन लंडन UK. आयज तुमच्या मुखार सादर करतां कवितेचें नांव आदलें तें भांगार. कविता रचपी एंथनी कुर्रेया पेयणकर, सायपें कांदोलीं गोंय. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आदलें तें भांगार. आमच्या पुर्वजांनी दवरलीं आमकां आपलीं भाटां बेसां आनी दोंगर शेतां, तशेंच मोलादीक भांडार आनी गिरेस्तकाये दानां. त्या भायर ल्हान व्हड पुर्विल्लीं घरां. आखरेक दुर्दैवान आमी तांकां आमच्या अनुपकारपणाचें इनाम फावो केलां. मनीसपणाचेर आमी विसर घालून, खाशा रोगताची दोरां तोडून, मालगोड्यांची मूल्य संस्कार पयसावन, मोगान आनी उपकारी काळजान भरून, तांची अपुरबायेन दया माया करून, आदलें तें भांगार म्हूण समजून तांची आमी बरी सेवा करचे बोलदेक तांकां जबरदस्तेन आजिलांनी व्हरून घातलीं. आमच्या पुर्वजांची ल्हान व्हड घरां पोरणी आनी ओस्कोत जाल्यात म्हूण त्याच घरांनी आमी जिवन ल्हानांतलीं व्हड जाल्यांत हें विसरून, जाणट्यांचें भांडार बिल्डरांक विकून, त्या जाग्याचेर तांणी बंगले इमारती उबारून आमच्याच गांवांत आमकां परदेशी केलीं. आमची परंपरीक लग्नां फेस्तां, भिकाऱ्यांची जमनी वेलीं जेवणां, लांब मिरवणुकेन गाडयेन व्हरपी मोन्नां, ताच्या सांगाताक गांवठी संगिताची वाजोंत्रां, तांचेर आमची विसर पडून गेल्या. पुर्वजांच्यो गोड यादी जीव उरल्या. पोरणें तें भांगार हें विसरचें न्हय. जगजगता तितलेंय भांगार अशें समजचें न्हय. बुलोवप्या वस्तू फाटल्यान धांवचें न्हय. हातान आसलेल्यो वस्तू ओगडावच्यो न्हय. वारून गेलेल्या दुदाक शिणचें न्हय. नांवांक, गांवांक आनी भाशेक विसरचें न्हय. देव बरें करूं.